हायकोर्ट आयपीबीची प्रोजेक्ट अप्रुवलाक केस टू केस तपासपाची तयारी करता। इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान प्रतिबंधित वाठारांतल्या प्रोजेक्टांक दिल्ली तत्वता मान्यताय रद्द करपाक सरसकट आदेश दिवंक मेळना म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केला। पूण कोर्ट ही मान्यताय रद्द करची काय ना ते प्रतिवादी प्रकल्पांची बाजू आयकल्या उपरांत थारावंक शकता। प्रतिवादी म्हूण काय प्रोजेक्टांक याचिकेत जोडचे म्हूण खंडपीठान फिर्यादी एनजीओ गोवा फाउंडेशनाक सांगला। इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड फक्त गुंतवणुकीचो पैसो पळोवन सीआरझेड आणि खाजगी जमनीत प्रोजेक्टांक मान्यताय दीत सुटला म्हूण याचिकादार एनजीओ गोवा फाउंडेशनान हायकोर्टात बुधवारा आर्ग्युमेंट घालो। 30 दिसां भितर फायली क्लियर करच्यो म्हूण संबंधीत ऑथॉरिटींक आयपीबीन खंय डायरेक्शन दिल्ले। संबंधीत खात्यांनी आयपीबीच्या दबावा खाला येवन सीआरझेड खाजन जमनी सारख्या प्रतिबंधीत वाठारांत प्रोजेक्टांक मान्यताय आनी लायसन दिले म्हूण याचिकादाराचो दावो। आयपीबीन प्रोजेक्टांक तत्वता मान्यताय दिली म्हूण जायना। ह्या प्रोजेक्टांक जीसीझेडएमए, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा सारकेल्या अधिकाऱ्यांची एनओसी आनी परमिशनां मेळपाची आसतात म्हूण गोंय सरकारान हायकोर्टात जाप दिली। प्रतिबंधीत वाठारांत प्रोजेक्टां खातीर इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान दिल्ल्यो तत्वता मान्यताय रद्द करपाचो सरसकट आदेश काडूंक शकना म्हूण हायकोर्टान फिर्यादी गोवा फाउंडेशनाक स्पश्ट केले। पूण कोर्ट एक प्रोजेक्ट घेवन प्रोजेक्टांक मेळिल्ल्या तत्वता मान्यतायेच्यो कायदेशीर गजाली तपासूंक शकता। आयपीबीन दिल्ले तत्वता मान्यतायेक संबंधीत अधिकाऱ्यांची मान्यता नासल्यार अर्थ ना काय कितें ह्या प्रस्नाची जाप हायकोर्टान सरकारा कडेन मागल्या। खंडपीठान केस 9 नोव्हेंबराक दवरल्या। तो मेरेन फिर्यादी गोवा फाउंडेशनान संबंधीत विवादास्पद प्रोजेक्टांक याचिकेत प्रतिवादी म्हूण जोडचे म्हूण हायकोर्टान सांगला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। गडगडाच्या पावसात हळदोणा कारोणा मंगळार राती वीज पडिल्ल्यान 3 घरांचे बरेच लुकसाण जाला। विजे सरशी एका घरातली ट्यूबलायट फुटून कोवच्यो शर्मिला सिकेरा म्हणटा तिच्या आंगात घुसल्यो। तिगांच्या घरातले इलेक्ट्रॉनिक सामान काबार जालें। विजेन वणटीक मार बसला, टायल्स फुटल्यात। मंगळारा राती हळदोणा कारोणा घोग्यांनी पावस गडगड मारून वीज मारली। 3 घरांक वीज बादली। 3 घरांचे बरेच लुकसाण जाला। सुवर्णा सिकेरा किचनात आशिल्ली। ट्यूबलायट फुटून तिच्या आंगात कोवच्यो घुसल्यो। घरातले इलेक्ट्रॉनिक सामान वायरी सामक्योच काबार। वणटी टायल्स फुटले। गडो मारून पळय हे जाले कोणाक खबर ना पूण उजो कहो जावन सारके सगळे म्हज्या आंगार घुसोन सगळे हे जाला फुटला। कितल्यांक जालें सुमार? तेगेले 8 जातली म्हणटा ते कित्याक कांय टायम कांय पळोवंक ना हलो। गडगड मारलो जोगलायताले बा अशें 5 lakhs पूण तरी आसतले कांयच ना सगळें कंप्लीट वायरींग। फायर ब्रिगेड राती 12 सुमार आयिल्ली। ग्लेन तिकलोय आयिल्लो, सरपंच आयिल्ले, सगळी पंचायतीची येयल्ली सगळी। कितें सांगला ताणें सांगलें पळयता म्हटलां कितें हें करूंक जाता जाल्यार, कित्याक तिकलो 2 दीस ना म्हटलां ताणें आपणें। मागीर आपूण येतोच मागीर आपल्याक एस्टिमेट दी म्हटलां। आनी फायर ब्रिगेड आयिल्ले पळय तांणी सगळें हें करून व्हेलां म्हणजे कितले लॉस जाला पळय तें। पहिले कुजनान इंडक्शनाचो फार जालो, हिंचो लायट गेल्ली हल्ली आनी मागीर सिलिंडर काडलो हांवें आनी मागीर उरलेलें वायरींग जवत रावलें ते दुरी घुसोन पडलें फाटल्या वटेन आनी ती बुराक पडलो आनी किचनान टायल्स फुटले। सिलिंडर आहलो थिंचर आनी मागीर थिंचर बाथरुमाक बुराक जावन भितर टॉयलेटान टायल्स फुटले। बसलेली सोफा तेन्ना लायटीचो बोर्ड स्विच उसोन म्हजे सायडीक बसोन उसळ्ळो। टीव्हीचें हें गेलें, वांशो हें गेलो, फ्रिजीचें हें गेलें। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते। घेऊ एक ब्रेक।